Rotsnar Deva Kalte Poni, I-26, page 132. देव बरो दिसतो तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी सगळ्या संवसारांत जी ह्या मिसान भाग घेतात ताका तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. खूब जाणांनी म्हाका सांगलां की जेन्ना आमी मागलेलें तें आमकां मेळ्ळां म्हणून ती देवाक दिनवासतात आनी आनिकूय मागणी करतात. आयज आमी बरी सावथ भलायकी आनी दिनवासनी RCCL क्रू हे तारवटी सॉवरेन OTS तांतले ते देवाक बोजतात आनी देवाक आर्गां दितात. आयज काजाराची एनिवर्सरी आसा. जुझे एंड मर्सी करवालो तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. बरी सावथ भलायकी क्रूज द कुना एंड फॅमिली तांचे पासतूय आमी मागया. आनी पुलकोतींतल्या ओतम्या पासत मिलाग्रीन वाज हे मिसूय भेटयता. तर आमी सगळी मागणी मागणी मनांत दवरया आनी तुमची जी खेरीत मागणी आसा ती मनांत दवरून ह्या मिसान आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. म्हज्या कोश्टां दुखींतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा, म्हज्या आट्या विट्यांचेर दिश्ट घाल, म्हजे हाल पळय आनी सगळीं म्हजीं पातकां बोगोस. आमी देवा कडेन आमच्या पातकांचे बोगसणे मागया. सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. मोगाळ बापा, पास्कांचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळीं तुजी पवित्र सुभा कुडीचे धोणवणेन हो प्राचीत काळ संभ्रमतात. ती धोणवण जण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी तयार जाल्लीं आसा. आतां चित दिवन आयकुया. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्ट मनीस सगलीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्ट मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता. सर्वेस्पोर देव उलयता, पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचें नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें, आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव कोत्तां तें सारकें न्हय, वो तुमीच कोत्तात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोत्ता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. सगलीं म्हणुया, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल कोणांत पडला, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सोवें, म्हणून परमेश्वरा आमी बसतांव तुका. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा, ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आसता, त्यावून म्हजो ओतमो दोनयांक आवडून रावता. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकूट, तारुणाची भरती. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सर्व नश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
तुमची सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गींच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सोबी मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर, आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर पोत्तून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत, नितीदार तुका सिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं भोणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, हें निमाणें जें वाक्य आसा तें आमी नियाळ करूंक थोडो वेळ सारया. निमाणी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. भयणीनो आनी भावनो, आमच्यान हें कशें करूंक जाता? आमी सगलो गोत हाजीर आसूंक जाय. आतां आमी सगल्यांनी परिक्षा दिलेली आसा, इस्कॉलाक गेलेले आसा आमी. म्हणटूच कितें जाता, सगळें जें पळय शिकलेलें आसा ताका आमी पूर्णपणे हाजीर जावंक जाय. प्रश्न विचारलें की ना रोखडेंच आमी हाजीर आसा म्हणटूच तें आमी त्या प्रश्नाक सुटावो दिवंक जाता. हे भाशेन आमी सदांच हाजीरपणान जिवंक जाय. ह्याच हाका न्हय पूण आमच्या जिविताक सगलो कोत आमी देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. पूण तें कशें सारतल्यान आमचे वस्तू कितें जायना. जेजू जावन आसा आमची वाट. म्हणटूच जितली आमी ताका हाजीर जाता ताचें सगळें आमी सगळीं आसा, जियेता आनी भोंवता. म्हणटूच ताचें सगळें हें घडोवंक शकता. कित्याक तो आमकां हें दाखयता. आरशान जशे भशेन आमचें तोंड पळयता तेच भाशेन आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक जेजू आसा. आनी जितली आमी ताका हाजीर जाता तो सोंपेपणी आमकां आमचें जिवीत चलोवंकूच न्हय पूण चलयता. आतां पळयात, बरीं मनशां आमी, पूण सट करून देंवचार आमकां नाडटा. कसो नाडटा तें आमी नको, पूण जाणो चिंतनां कसलीं येतात तांकां आमी हाजीर जावंक जाय. हीं केन्नाय बरीं चिंतनां येतात. हीं बरीं पुऱ्यान चिंतनां देंवचार उपसोवंक शकता आनी तो मागीर आमकां हळू हळू आपल्या ताब्यांत करता. ताका लागून ह्या चिंतनांक बऱ्यांक आनी वायटांक आमकां पयले चिंतींत जुवांवचे हें सांगलेलें आसा, शिडकायलेलें आसा. बरें आनी वायट पळय चिंतनां येता
तांकां हाजीर जायात आनी ती रोखडीच देवाच्या ताब्यांत करात. तांकां चिटकोन राव नाकात. आमी तांकां पयस दवरूंक जाय. मागीर कितें जाता, देव आमकां तें दाखयता आनी स्पश्टपणी दाखयलें म्हणटच मागीर आमच्यान जेजू आमची वाट म्हणटच जेजूच्या मार्गा वयल्यान आमच्यान फुडें पावलां मारूंक जाता. ना जाल्यार हें सगळें एकदम कठीण. आमकां सगळ्या जाणांक पातक खास्तीचें फॉर्मण मागतलें. देव न्हय, देव आमचो मोग करता. देव आमकां केन्नाच खास्तीन उडोवंक सोदिना. देव आमकां एफेनान घालिना. देव आमचेर खास हाडिना. पूण कितें हाडटा, हें उद्रुश पळय आसा तें आमकां इफेनान घालता. आनी देवान हें सगळें कर्तूब आपणाचेर घेवन आमकां तातूंतली सुटका दिलेली आसा. ताका लागून म्हज्या भावान तर म्हाका ताचे मनांत कितें तर म्हजे विशयी आसा, हांवें वचून ताचे कडेन हें करूंक जाय, आमी म्हणटाले केन्नाच ना. ती ताची चूक, म्हजी चूक न्ही ती ताणेन केलेली आसा म्हणटलें आमी. असलें आमच्यान जिवंक जायना. असलें केन्ना जिवंक जातलें, जेन्ना जेजूक आमी हाजीर जातले हांव, तेन्ना जेजू ताचे सोबें आसा पूण तो जेजू सारको ना. आनी जेजू म्हजे सोबें आसा, तो ताका शिडकायतलो आनी ताका परतून थाऱ्यार हाडटलो. तेन्नाच की तशें जातलें. तेन्नाच की आमच्यान सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवन ताचे सारकी आमी जावन ह्या संवसारांतूच स्वर्गांत जाता पळय तशें जावंक लागतलें. आतां आमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण जाय, पूण हें बरेंपण आमचे वस्तुंकी घडना. जेन्ना आमी देवाकूच एकवटून रावता तेन्नाच घडटलें. आयज एकली सांतीन आसा, तिचें नांव मॅक्टिल्डा. ती व्हडल्या घराण्यांतली. तिची भयण बेनेडिक्टीन मोटवाशेच्या म्हणून हितून मोटांत आसलेली. तिचें नांव गर्ट्रूड हॅकनबॉर्न. आनी ही मॅक्टिल्डा त्या कोयंतान गेली. ती ल्हानूच आसलेली, 7 वर्सांचीच आसलेली. आनी थंयसर गेल्या उपरांत तिणें भरपूर प्रगती केली, कित्याक तिची भयण तिका शिकयताली. इतली प्रगती केली की तिका देव सगळें भितरल्यान दाखयतालो. आनी तिका म्हणजे ती गायनां बाग कोत्तात, म्हणजे डिवायन प्रेजीस म्हणटात आमी, तें कोत्तात. आनी तिका खूब कॉयरानूय संदी मेळ्ळी. ती ल्हानच आसतना तिका दुसऱ्यांक शिकोवपाक हें केलें. आनी एक जेत्रूद म्हणून आसा पळय, ती व्हडली जेत्रूद, तिणें खूब बरयलेलें आसा. तिकाय देवान खूब दाखयलेलें आसा. ही व्हडलीं सांतां भोगतां, म्हणून तिकाय तिणें शिकयलें. तिणें जें जेत्रूद पळय आसा, तिणें आनी आनीक सिस्टरीन हिंची सगळीं कल्पना आसात, कशे भाशेन ती गायनां कोत्ताली, देव तिका हें सगळें दाखयतालें, तें सगळें बरोवन काडलें तिणें. आनी ताका लागून व्हडले व्हडले डॉमिनिकन पळय आसताले, डॉमिनिकन फ्रायर्स, ते तिचेशी येवन तिचो सल्लो घेताले. आनी ताणेंच ही तिची कर्तुबां देवान सुचयलेलीं सगळ्या संवसाराक प्रगट केली. म्हणटा ही मागीर मेल्या उपरांत सगळ्यो बऱ्यो मिलाग्री जावंक लागल्यो. पूण ती कितें म्हणटा न्हय, काल आमकां सांगलेलें, सदांच देव आमी मागलें, सोदलें आनी दारार मारलें म्हणटच तो दिता आमकां. ती कितें म्हणटा, जेन्ना मनीस हे भाशेन खूब अपेक्षा कोत्ता देव दितलो म्हणून, तेन्ना देव तितलेंच न्हय पूण आनिकूय खूब दिता म्हणटा. पूण हें सगळें घडच्याक कितें करूंक जाय आमी? फकत जेजूक हाजीर जावंक जाय. हो जेजू आमचो देव आमच्या भितर आसा, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, काळजांत आमच्या. ताका हाजीर जालीं, बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. सगळीं सांतां भोगतां तांच्या जिवितांतल्यान हेंच आमकां परगट करता. तर आमी तेच भाशेन रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट जेजू बरोबर सारया, बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना जेजू बरोबर, मागीर आख्खी रात आमी न्हिदलेलीं आसता, पूण जेजू आमचें सगळें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटा. सकाळीं उठ्ठाना ताचें सगळें उठ्ठान आमी ताका एकवटून उठ्ठा. मागीर आख्खो दीसभर मागीर ताचे बरोबर हे परी सारूंक तो आमकां मदत करता. आमचे वस्तूंकी जायना, पूण ताचे मदतीन हें सगळें घडटा. किरकोळ मनशां आमी,
पूण हे भाशेन तर आमी ताका सहकार करीत ही झाडां पेडां पळय आसात तांचे कीन आमचें जिवीत एका सहकाराचें जिवीत आसा ती म्हूण हितून आपशींच कोत्तात पूण आमी आमच्यो वस्तू घी जावन देवाक सहकार केलो म्हणटच आमचें जिवीत परिपूर्ण जाता सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटीन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार जिवीत जेजू म्हणटा हांव जिवीत हें जिवीत जेजू आमचें सगळें भरोवन येता आनी आमचे भितर हा तितलेंय जेजू सगळें उफेता तर तें सगळें जेजू सगळें दवरया बरें वायट सगळें ताचें दवरलें म्हणटोच ताचेर तें सोंपयलें म्हणटोच ताका भेटयलें म्हणटोच तो तें स्विकारून बरें तें अदीक बरें करून दिता वायट हा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार सगळें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा आनी हाका लागून ताच्या बरेपणांत आमी परजळूंक लागतले हांव आनी हे परी आमी ताकाच हाजीर कोत्तल्या आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान जेजू ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय ही कृपेन तुवें आमकां आतां घडून हाडलें आमी आतां सगळीं जाणां बरोबर तुजे कुडींत आसा म्हणटोच ही सगळींची मागणी आमची खाजगी आसा आनी मागणी आयज ती व्हरपिल्ली आसा इंतेसांनी ती आनी सगळ्यांनी आमकां विनंती केलेली आसा मागण्यांची तितल्यांकूय आमी आतां मागण्यां दोत्ता आनी संवसारा पासत आमी मागता कोरोना व्हायरसूच न्हय पूण बाकीचीं दुयेंसां तरेतरेचीं आसात तांकांय तूं बरेंपण फावो कर म्हूण ह्या लोकांक बरी सावध भलायकी दी म्हणून मागता सूर पुदितरा आनी काकलूतसरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्यां पासून आमी तुका प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणां खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता ही पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता वय सायबा तुवें आतां ही वॅक्सिनां आख्ख्या संवसाराक उत्पन्न केलेलीं आसाय आमचे उदेशी पूण खूब लोक भियेता तांचो परिणाम कितें जातलो काय म्हणून पूण तुज्या आदारान आमकां सगळ्या जाणांक बरी सावध भलायकी दी आनी ही पेस्त पिडा पयस कर आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन C3 page 28 आमची सगळीं गुपीत चिंतनां भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या दोयाळ बापा तुजे कोणवळायेचे पदवेन आमची सुडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून खुर्सार आपल्या रोगतान ओपलोल्या योजना वरवीं आमकां मोक्षण दिवंक तुजी खुशी जाली तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्याळायेन तो मानून घे म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय मागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदिदार आनी सासणांच्या देवा सोर्वकाली आनी सोर्वतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवे मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्स वर्स हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय जेजूच्या जिविताची व्हडती घोडितां आमी समरमतांव तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं ओदीक ओदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे स्तुती आमी निरंतरी गायतां पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक कोरोराचें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोठुया तुज्या कुर्सांनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परचोळी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरूंक दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन ह्याच जेजूच्या एकवटान सगळी आमची मागणी त्या हांगसर तुमी आनी हांगसर दिल्लेली आसात ती आनी दुसऱ्यांनी आमकां विनंती केलेली आसा तांची आतां आमच्या काळजांत धरून बरोबर जेजू सोबे आमी म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा
सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुदांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मागतां आनी म्हाका तुका सगळोच एकवटता. तुजे सुरसुर कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू तुजो उगडास पुरो. D19 पेज 57. Koslos aito
सगळे दांप्या आनी हे परी भितर कुडींत मनांत आत्म्यांत आमच्या जेजू आसा ताका आमी आजीर जावया. देव आमचे भितर जियेता आनी ताका इतली आमी आजीर जातल्या तितली तो आमचे सगळे आपलो कारभार चलयतलो आनी आमकां सगळ्या वस्तूंनी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक मदत करतलो. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा कोणवाळ्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरण्या खोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या शासनाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. आतां मीस जातकूच खुर्साची वाट आसतली आमचे भाशेन, पूण हें जाणूं जायात की फुडल्या सुमानांत खुरपेची नोयनां स्टार्ट जातात. 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30 पयलें सकाळचें मीस इंग्ले भाशेन जातलें. प्रत्येक मिसाक आमी एक पास केलोलो आसा. तुमकां जाय जाल्यार त्या मिसाक येवंक तुमच्यान थंयसर पास घेवंक जाता. तुमचें नांव आनी आनीक 6 जाणांचीं नांव तुमच्यान बरोवंक जाता. कित्याक घरचीं आसात न्हय, भुरगीं आसात, बाकीचीं आसा, तीं बरोवंक जाता. कितलो लोक येतलो पळय तो, त्या प्रमाणे आमच्यान हांगसर तुमचे पासत ही स्वात करूंक जाता. घरचीं आसलीं जाल्यार बरोबर रावंक जाता. घरचीं ना जाल्यार मागीर म्हणे तूं सेपरेट कशीर बसोंक जातात. पूण हे भाशेन आमी बंदोबस्त करता. तुमकां जाय जाल्यार थंयसर घेयात. कॅलेंडरूय आसात. ह्या वर्सा आमी सांत इनास फाटल्यान आसात तो सांत इनास, ताची 500 वर्सां बोत्तात. देवान ताका आपोवणें दिलें, ताणें सगळें सोडलें, देवाचो पाटलाव केलो. देवान ताची सर्वे भरपूर वस्तू घडून दवरलेल्यो आसा इगोर्ज मातये पासत, त्यो आयज पर्यंत फायदेशीर आसा. म्हणटच तो कॅलेंडर ताचो आसा. आनी फुडल्या वर्सा सायबाक 400 वर्सां बोत्तात. त्याच प्रमाणे सांत इनासाक तेरेजा विलाची, मागीर वो फिलीप नेरी, सांत फिलीप नेरी आनी लुईस माद्रिदचो, 5 जाणां तांकां सांतपण मेळ्ळें. पूण ताका 400 वर्सां बोत्ता फुडल्या वर्सा. ताचेर आमी फुडल्या वर्सा कॅलेंडर काडटले. हांव हे भाशेन आसा आनी हे मनांत दवरात. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. U19, page 240.